नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अंजुन कंपनी दादीच्या 1200 कोटी रुपयांच्या जमीन आतासपाच्या प्रकरणात गोंय आनी हैदराबादातल्या 13 जाग्यांचेर ईडीची धाड. 75 लाख रुपया BMW रेंज रोवर धरून 6 आलिशान गाडयो जप्त. सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ल्या मूळ सुवातेर दिवाडे उबारतले कोटी तीर्थ कॉरिडोर. डंप हाताळपा खातीर टॅरीक घेतला ऑनबोर्ड. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवनूच निश्चित करतले टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण तयार करपाचे काम आसा सुरू. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती. पर्वरेच्या राष्ट्रीय महामार्गावेली फोंडकुला कांय दिसा भितर पुरयतले. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचे आश्वासन. बुधवारा केली राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवतिकायेची पळोवणी. भाजपाची दादागिरी घेवचे नात खपोवन. मडगांवां मोहिमे वेळार भुरग्यांक धांवडावन घाले म्हणून मोहीम करचे नात बंद. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराची भाजपाक शिटकावणी. म्हापशेच्या अहमद देवडी खून प्रकरणात 5 दुबावितांक जामीन न्हयकारलो. पणजेच्या सत्र न्यायालयाचो आदेश. आता पळयात खबरो विस्तारांत. अंजुन कंपनी दादीच्या 1200 कोटी रुपयांच्या 3.5 लाख चौखण मीटर जमीन आतासपाच्या प्रकरणात ईडीन यशवंत सावंत आणि हेरांच्या गोंय आणि हैदराबादातल्या 13 जाग्यांचेर धाड घाली. हे कारवायेत 75 लाख रुपया रोख रक्कम तशेंच BMW रेंज रोवर धरून 6 परस चड आलिशान गाडयो आणि महत्वाची कागदां जप्त केली. दिवाडेचे सुवातेर सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ले थंय कोटी तीर्थ कॉरिडोर उबारतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. त्या भायर पडून आशिल्ले डंप हाताळपा खातीर टॅरीक ऑनबोर्ड घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. दिवाडे जे सुवातेर सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ले थंय कोटी तीर्थ कॉरिडोर उबारतले. पडून आशिल्ले खण डंप हाताळपा खातीर टॅरीक ऑनबोर्ड घेतला. गोंयांक लॉजिस्टीक हब म्हणून फुडें हाडपा खातीर गुदांव आनी लॉजिस्टीक अनुदान येवजण मंजूर केल्या. पशुवैजकीय महाविद्यालया खातीर डीन पद भरपाक मान्यताय दिल्या. सभापती पदा खातीर 23 तारखेर अर्ज भरतले. तेच बराबर गोवा भौशीक सेवा नेमात दुरुस्ती केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगले. आयच्या कॅबिनेटात 10 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इन आवर ITI ताका घेतलेले आसा. Proposal for the dry docking major repairs of the captain of port and through the revamp at Panji repairs करपाक घेतलेलो आसा. Approval of the development of the Koti Tirth corridor at a Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar. सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो. ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. तेच अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020. आत्ताच्या घडीक डिसिजन घेतला. एस्टिमेट करप ही मागीरची गजाल आसा. थ्रू GSIDCच्या थ्रू तो प्रोजेक्ट जातलो. अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला. पोलीस गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअर हाऊसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली. Ex gratia of the line staff appointment under the work charge establishment.
allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Area is an 18,730 square meter. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण तयार करपाचे काम सुरू आसा. टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवनूच हे धोरण निश्चित करतले. ताका लागून टॅक्सीकारांची चिंता करपाची गरज ना. आपणे तांकां दिल्ल्या आश्वासनाचेर तांणी विश्वास दवरचो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. टॅक्सी एग्रिगेटर धोरणाविशीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपा खातीर टॅक्सीकार मंत्रालयात आयिल्ले, पूण मुख्यमंत्री कामात व्यस्त आशिल्ल्या कारणान तांकां मेळपाक शकलो ना. मुख्यमंत्र्यान आपली बाजू स्पश्ट केल्या उपरांत टॅक्सीकार परते गेले. समेत हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता, तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून. त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीक येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, तेवटेन दीस जायत आसता. सध्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आपयतले, ताका ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबो रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणणें सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना, ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोष्ट जायना. हेवटेन 8 दीस वयता. तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20-21 जाणांक आमी आपयता. तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरता. परवरेच्यान यो वच करप्यांक आतां खोशेची खबर. परवरेचो राष्ट्रीय महामार्ग फुडल्या कांय दिसां भितर फोंडकूल मुक्त करतले. 2 जेट पॅचरांच्या मजतीन राष्ट्रीय महामार्ग वेली फोंडकुला पुरयतले. ते भायर जंय हॉटमिक्स करपाची गरज आसा थंय हॉटमिक्स करतले म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. परवरेचो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटे वांगडा दिगंबरान बुधवारा परवरे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवतिकायेची पळोवणी केली. ह्या वेळार तो उलयतालो. आज आम्ही येता आसतना ताणें म्हाका थोडे रस्ते दाखयले. रस्त्याचें कंडिशन सारकें ना. तो सांगता तें सारकें खरें. येता वता आसतना लोक कॉल मारता, आमदाराचें नांव मारतले म्हणून म्हणटाले. नाजाल्यार सगळे इंजिनियराक कॉन्ट्रॅक्टराक सगळ्यांक आपल्याक पयलीं डिसिजन घेतला की आयडेंटिफाय करून जे सर्विसवर एक नोडल ऑफिसर पयलीं अपॉयंट केलो, जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांगाचो बिचोलेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा ताका नोडल ऑफिसर केला फॉर द टायम बींग अलॉंग विथ सुपरिटेंडंट इंजिनियर दत्तप्रसाद कामत. तांकां दोगांची हांगा इन्चार्ज म्हणून सध्या टील दीस ऑल दीस इश्यूज आर रिजॉल्व. फाल्यांच्यान एक जेट पॅचर आयच्यान आज आयला, एक जेट पॅचर फाल्यां येतलो. 2 जेट पॅचर वील वर्क फॉर नेक्स्ट 5 days. ते खंय खंय कितें आसा तें ताजो मनीस तांचे कोण दाखयतले ते सगळे फोटो फिलअप केले वचले. ज्या जाग्यार खंय कितें घालपा जाय, हॉटमिक्स घालपा जाय आयडेंटिफाय करून सांगलां. हॉटमिक्स प्लान 2 आयडेंटिफाय करतल्यान आनी तांकां म्हटलां की पावस येत ना आनी अशें उरलें. जाल्यार 30 तारीख पर्यंत एक हॉटमिक्स प्लान आमचो 1 किंवा 2 तयार करपाचो आनी तांचे कडल्यान ते सगळे हॉटमिक्स घालून घेवप अशें हे टेंटेटिव्हली आमी आज करेन. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ली आसा. भाजपान स्वता गुंडागिरीचें राज्य चलयलां. भाजपाचो भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडपा खातीर सिग्नेचर कॅम्पेन आनी हॅशटॅग बीजेपीचे बुराक हे प्रचार करप सुरू आसा. हे फाटभुंयेर आपाचे कार्यकर्ते प्रचार करपाक मडगांव गेल्ले. थंय मंत्री दिगंबर कामतान आपाच्या कार्यकर्त्यांक धांवडावन घाले आनी शेपलावपाची धमकी दिली असो आरोप आपाचे मुखेली अमित पालेकरान मंत्री दिगंबर कामतीचेर केला. आमी भाजपाची दादागिरी खपोवन घेवचे नात. मडगांवां प्रचार करपाक आमी येतले. आमकां धांवडावन दाखयात म्हणून आपाच्या अमिताचे मंत्री दिगंबराक आव्हान. आय एम टू इन्फॉर्म यू की आज आमचे जे व्हॉलंटियर्स मडगांवान भोंवताले सिग्नेचर कॅम्पेन करपा खातीर तांकां एक लीडर जो सामको क्लोज आसा दिगंबर कामताक, हू इज द न्यू PWD मिनिस्टर, ताणें तांकां थ्रेटन केले, धांवडावन लायले आनी तांकां सांगलें मार पडटलो. ही परिस्थिती आसा. पयली गजाल सांगपाक सोदता हांव दिगंबर कामत आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या करप्ट सरकाराक, आमचे लिडर्स ना आमचे व्हॉलंटियर्स ना आमी कोणूच तुमकां भिना. तूं एक तांकां धांवडायल्या मरे, ते भुरगे तांकां बेश्टावन तुमी धांवडायले तांकां आज, फाल्यां आमी येतले. पळया तुमची कापाजत आमकां धांवडावपाची.
फाल्यां आम आदमीचे पार्टीचे लीडर मडगांवान भोंवतले तुझे करप्शन दाखोवपा खातीर, तुमच्या रस्त्यांची परिस्थिती दाखोवपा खातीर, तुम्ही जे काम केला, जे करप्शनाचे काम केला ते दाखोवपा खातीर फाल्यां आमी भोंवतले. पळया तुमची कापाजत. खोर्ले म्हापशेच्या अहमद देवडी खून प्रकरणात पणजेच्या सत्र न्यायालयान 5 दुबावितांचो जामीन रद्द केलो. पोरू 30 मेच्या राती बारीकशा कारणावयल्यान अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टाक या 5 जाणांनी बरोच मार घाल्लो. हे मारामारीत अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टाक बरोच दुखापत जाल्ली. देवडीक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. 19 जूनाक ताका मरण आयिल्लें. गोंयांत सुणे चापपाच्यो घडणुको वाडतूच आसात. अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्यांच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चापपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. तशेंच ताचेर उपचार लेगीत जाल्या. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट ह्या 2 म्हयन्यांनी सुमार 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. देखून फोंड्या म्हालांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या म्हालांत भटक्या सुण्यांचो उपद्रव वाडत आसा. 2023 वर्सा 1217 सुणे चापपाच्यो घडणुक्यो घडिल्ल्यो. 2024 वर्सा सुमार 1127 लोकांक सुणे चाबिल्ले. जाल्यार अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्याच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चापपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाला. तशेंच तांचेर उपचार लेगीत जाला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट ह्या 2 म्हयन्यांनी 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाल्यात. सुणे चापपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान पुराय म्हालांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाला. देखून ह्या सुण्यांची खर कारवाय करची अशी मागणी लोक करीत आसा. आयज जो हो भटक्या कुत्र्यांचो इशू आसा हो खूब सिरियस घेवपाचो इशू आसा. कित्याक जेन्ना पयलींच्या टायमार जेन्ना भटकी कुत्रे चड जाताले आनी ते जर अंधाधुंदी करताले तांकां म्युनिसिपालिटी थ्रू स्पेशली मारताले जे वादीव कुत्रे आशिल्ले ते. आयज आमी तें सगळें बंद केलां कित्याक खंय तरी जानवरांच्या प्रेमा खातीर आमी तें बंद दवरलां. पूण मारप हें योग्य न्ही हांव मानतां. पूण तेजे भायर आमी कितें तरी हांकां सॉल्युशन काडपाची आज अत्यंत गरज आसा. कित्याक जशी तुमी नोंद सांगल्या की 269 ऑलमोस्ट बायट डॉग बायटाचे केसीस आयडीन रजिस्टर आसा. तेन भायर प्रायवेटान आनी केसी आसतल्यो जे लोक आयडीन वचना ते आनी खंय वतात. अशें करून म्हाका दिसता म्हयन्याक 300 वयर केसी आसतल्यो. सो खंय तरी गव्हर्मेंटान हेजेर सिरियसनेस जावपाची गरज आसा. लास्ट टायम फोंड्या भितर एक्चुली तें शापोराचेंच भुरगें. फोंड्या भितर एक भुरग्याक ल्हान भुरग्याक दुर्दैवी गजाल ही एक्चुली सामकी ल्हान भुरग्याक कुत्र्यांनी फापसून मारून जीव गेल्लो आसा. हें फुडाराक घडची न्ही म्हणून गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर बसून सोल्युशन काडून हे भटके कुत्र्यांचो खूब कितें ना कितें सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव फोंड्या वाठाराचो हावटीन. आतां आमी पळयता की फोंड्या वाठारांत जितले आतां भटके कुत्रे जितले भोंवता पळय आतां आमी आयदीन आतां दर कशें वाडल्या. आतां म्हयन्या प्रमाणे जुलयान आतां जवळ जवळ 141 आनी प्लस ऑगस्टान जवळ जवळ 118 म्हणजे 250 सुमार केसी आतां 2 म्हयन्या भितर. म्हणजे हे आतां वर्सा भितर कितले वाडले म्हणून हेजें आमकां नेम ना. सो हेजेर काही आतां गव्हर्मेंटान हेजेर बरें ते विचार करचे बाबा हे फुडें आतां कशें जातलें म्हाका कळना की प्रत्येक एरिये 15-15, 20-20, 25 कुत्रे आनी डायरेक्ट गाडये वाडे जावन ते काय बायट करता. आनी आतां केशी इतले वाडे कुत्र्यांनी घास मारपाचे ते आयडिया ते सामकी केशी वाडली आहा. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कितें विचार करचो. हंड्रुण कंपनी दादीच्या 1200 कोटी रुपयांच्या 3.5 लाख चौखण मीटर जमीन आतासपाच्या प्रकरणात ईडीन यशवंत सावंत आणि हेरांच्या गोंय आणि हैदराबादातल्या 13 जाग्यांचेर धाड घाली. हे कारवायेत 75 लाख रुपया रोख रक्कम तशेंच BMW, रेंज रोवर धरून 6 परस चड आलिशान गाडयो आणि महत्वाची कागदां जप्त केली.
दर्याची स्थिती कशी आसा ती लक्षांत घेवनूच 15 सप्टेंबराक वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करपाची परवानगी गोयच्या वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाच्या वांगड्याक दिल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। देखून जे गोंयकार ह्या धंद्याचेर अवलंबून आसात तांचो विचार करतले। मजगती जे गोंयकारांनी आपले शेकांचो वेवसाय बिगर गोंयकारांक सबलेट केला तांचे परवाने रद्द केल्ल्याचें ह्या वेळार मंत्री रोहनान सांगलें। वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक सब्जेक्ट टू द सी कंडिशन्स 15 तारीख पर्यंत तांकां चालू करपाक लायल्या। जशें शेकांक बिफोर सीजन चालू करपाक जाय एवरी टायम दे वर सेइंग की टुरिस्ट आयले आनी शेकांक रावल्या। दिस टायम वी लास्ट 2 years वी हॅव क्रिएटेड क्वायट अ हिस्ट्री एन्श्युरिंग दॅट आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार भावांक बिफोर टुरिस्ट कम shacks are ready. So now shacks wait for tourists. Similarly, water sports 15 सप्टेंबराच्या if everything is okay to go with that. ताचे तांकां कितें परमिशन आसा बाकी सगळें करून दिल्लें आसा. So our Goan brothers whoever are depending on water sports they can do good business for the year in a proper regulated manner in the queue system as per High Court direction. So Pele and ताची सगळी टीम जी आयिल्ली पळय they basically came to thank regarding the initiatives taken by the tourism department to support the water sports associations. ज्यांनी अलॉट आपल्याक केल्लो पूण तांचो जेन्ना पेमेंट डिटेल्स घेतले तेन्ना तो वॉज शोईंग टू वन ऑफ देअर कजिन्स और वन ऑफ देअर फ्रेंड्स एज पर ते कितें म्हणटा ते QR कोड स्कॅनिंग जे आसा ते पॉस मशीन ताजेर एक कन्सिडरेशन करचें म्हणून लोकल एम्ब्युलन्स कोस्टल एम्ब्युलन्स पुट अक्रॉस जिता मायकल आनी बाकीच्यांनी ते स्वता शेक एसोसिएशन क्रूज आनी तांणी सांगलां about 23 of them are there. They 23 consider करचे काय ना हे रोखडे डिसिजन घेतले in terms of reconsidering the people who are Goans running by themselves but having been said as a sublet to Goans itself. जे लोकांक गोंयकारांनी भायल्यांक दिले ते सगळे कॅन्सल केले। अंजुण वाठारांत रातचे तशेंच दिसा उजवडाक हेडगी गोरवां मुखेल रस्त्यार बशिल्ली दिश्टी पडटात। हाका लागून अपघाता वांगडा येरादारीचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। ह्या हेडग्या गोरवांचेर बेगोबेग सरकारान कारवाय करची अशी मागणी थळावे करीत आसात। हणजूण रस्त्यार हेडपी गोरवाक लागून सदांच येरादारी आडखून पडटा। रस्त्यार बसपी ह्या गोरवाक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता। जायते फावट राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार बशिल्ले असतात। रातच्या वेळार काळखान बशिल्ली गोरवाक गाडयो चलोवप्यांक दिश्टी पडनाशिल्ल्यान खुबशे लोकांक आपलो जीव वगडोवचो पडला। तशेंच कांय जण हातपाय म्हणून घरा बसल्यात आनी अजूनय हो सरकार ह्या विशयांचेर गंभीर ना। देखून सरकारान आनी संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचे लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा। येता गोरवां रस्त्यार आहा न्हू ती एक्चुअली रस्त्यार आसूंक फावना हेका लागून खुबशी जिवीत हानी जाता। गोरवांकूय बाबड्यांक त्रास जाता। काल अडफड्याक एक इन्सिडंट जालो एक कोण भुरगो आमचो अंजुचो पिड्या आलो सेम अशेंच एक्सिडंट जावन। सो हांव कितें सांगूंक सोदता जे पळय हे ओनर आहा गायचे गोरवांचे जे ओनर आहा तेंच्यांनी आयज हेंची केअर घेवंक जाल्ले। तेंच्यांनी आपले गोठे आहा तेजे गोठ्यांचे रूम काडला आनी हे जे पळय खंयच्या हॉटेलांचे स्टाफ आनी कोण येता तांकां भाड्याक दिला हेंच्यांनी आनी आयज हे गोरवांक तेंच्यांनी हे रस्त्यार सोडला। हितून ही जी पळय गोरवां आहा न्हू हेंच्याय बाबड्या जिवांक त्रास तांकां रस्त्यार बसचें पडटा आनी जे पळय कोण रस्त्यार लोक गाडयो बी चलयता तांकांय त्रास जाता। आतां फाटल्या एसेंब्लीकूच जो पळय एनिमल हजबंड्रीचो मिनिस्टर आहा निळकंठ आळंकर तेणी एक स्टेटमेंट केल्लो की आपूण फंडींग करपाक रेडी आहा बट लोकल ऑथॉरिटीज ज्यो आहात लायक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी दे हॅव टू टेक केअर ऑफ दीस म्हणजे तेंच्यांनी खंय तरी गोवा शाळा बांदपाची आनी हांकां खंय तरी स्थलांतरीत करपाक थंय म्हणून। सो हांव मागता लोकल बॉडीज आनी लोकल ऑथॉरिटीजांक हें कितें चल्लां पळय रस्त्यार पळय गाय गोरवां आहा तांकां खंय तरी तुमी स्थलांतरीत करात जावं गोशाळा करात खंय तरी जावं एक 3-4 पंचायतीन मेळोन एक करात नाल्यार हो विशय असोच गोरवां रस्त्यार रावतली आनी अशेंच एक्सिडंट जायत रावतले लोकांकूय त्रास जातले। सो खंय तरी सरकार जर एक पावल फुडें घेवन जर प्रोत्साहन दिता गोशाळा हाडपाक नाल्यार तुमी खंय तरी लोकल ऑथॉरिटी पंचायतीनूय एक फुडाकार घेवन हांकां गोरवांक एक गोशाळा बांदपाची। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोडीकर। विरोधकांनी सभापती पदा खातीर केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाक फुडें काडलो। एल्टनान बुधवारा सभापती पदा खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आपाचो आमदार वेन्झी वेगस कार्लोस फेरेरा आनी क्रूज सिल्वा हजर आशिल्लो। दोन फॉर्म आज घातले फॉर नॉमिनेशन द स्पीकर्स पोस्ट एंड वी हैव प्रपोज्ड एल्टन डिकोस्टा seconded by Wenzy Vegas and Carlos has also proposed and seconded by Cruz Silva.
So definitely democracy has to be vibrant आणि opposition हाचो रोल खूप महत्वाचो. I thank my colleague Valentine DaCosta for accepting what the opposition felt की एक healthy democracy स्पीकराचो post you have to be a neutral एक custodian आसपाक जाय and there has to be election. As we said, we were the first, the opposition have filed these 2 nominations and I wish him all the best. Because 100% I spoke. Viresh is in Linkini and Vijay I have spoken. He could not come today, but he has said whatever we decide, he is going to stand with us. With whatever so they are supporting you. 100%. All the 7 are going to. You are going to see it now on 24. Ponchis तारीख. अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. तिळामळ जंक्शनाचेर हिट एंड रनाची घडणूक घडली. दुचाकी चलोवप्याक खाजगी बशीन धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान फुजो काडल्यो. ह्या अपघातान दुचाकी चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाली तशेंच गाडयेचें बरेच लुकसाण जालें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही खूप चड्या वयल्यान कुंकळे इंडस्ट्री वयताले. इंडस्ट्री वयतालो कामां हांव थंय. जेन्ना म्हाजे फाटल्यान बस येताली जेन्ना बस येते ग्लासां पयली तिका हांवें तो फास्ट येता म्हणून हांव बी सायडीर रावलो. म्हणजे पयलीं तो पास वयता न्हू बस ताका लागून हांव सायडीर रावलो. तरी आसतना म्हाका स्पिडी येवन मोकली फाटल्यान मोकली म्हणटकीर म्हाका गेलें कितें जालें कंट्रोल जालो म्हणजे ही हांगा गाडी आसलेली आतां काडली म्हणटो सोड ही हांगा आसलेली ही सालवार करपा म्हणून हांवें केला. पयलें हांगा रिक्षा आसा आनी हांगा एक ही गाडी आसा. म्हणजे हांव म्हाका गॅप मेळटा तसो मागीर सांज जायना जालें ना कंट्रोल आनी हांव येयलो आनी समको ही गाडी म्हाका आनी समको हांगा पडलो. बस मारून ती रावना ती गेली हेंच्यान सगळ्यान पळयली बस म्हणून. कोणची बस ती खबर ना फक्त हांवें म्हाका भावजीन असो नंबर हाडला. नंबर खंयचो? नंबर 24 GA04 आसा सद्याक 24-115. तेंगे सकाळी 7 ते 9 म्हणल्यार ते इतले फास्ट वयताय. कोण ते बस्यो त्यो कोणा म्हणटा पयनाय बिनाय कांय ना. कितें ते पॅसेंजर देंवताय काय पडटाय तेय पयनाय. देंव वयले सामके एकामेकाक हांव वयल्यान चडटा त्यो गाडया ब्रेक लागून ना लागून ते मोकून बिकून गेले. तेजे पयले आमी सायडीर रावपा जाय. मोकून गेले ते 5 एका उडोवपा करंट ते दोगांनी रेसी पेटले. आतां पडलो म्हण तूं राव न्हू पॅसेंजराक देंव वयता तूं धांवता अशें कशें तें कितें नाका आसलें. आतां तो रावत ना देंव वयल्यान गेलो ताका धांवणार. CP राधाकृष्णन देशाचे 15वे उपराष्ट्रपती जाले. NDA उमेदवार राधाकृष्णन हांका 452 मतां मेळ्ळी जाल्यार विरोधी युती उमेदवार सुदर्शन रेड्डी हांका 300 मतां मेळ्ळी. राधाकृष्णन 152 मतांच्या फरकान जैतिवंत जाले. हे वेंचणुकेत 15 मतां अपात्र जाली. उपराष्ट्रपती वेंचणूक संसद भवनाच्या F101 वसुधा या विभागान मंगळारा सकाळी 10 ते 5 मेरेन मतदान सुरू आशिल्लें. मडगावच्या रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबरा पयलीं पुराय जातलें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगलें. भौशीक बांदकाम खात्याचो नव्यानूच ताबो घेतिल्ल्या दिगंबर कामतीन विजय केंकरे आनी राजेंद्र तालक हांचे वांगडा रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची पळोवणी केली. मडगावच्या रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबरा पयलीं पुराय जातले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगलें. जाल्यार रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाचे काम योग्य दिशेन सुरू आसा. कामाचो दर्जोय बरो आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत ह्या कामात वैयक्तीक लक्ष घालता ते पळोवन बरें दिसता अशें मत रवींद्र भवनाच्या कामाची पळोवणी करपा खातीर नेमिल्ले सुपरवायझिंग कमिटीचे अध्यक्ष विजय केंकरे हाणें उक्तायलें. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन विजय केंकरे आनी राजेंद्र तालक तशेंच कंत्राटदारा वांगडा रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची पळोवणी केली. Cancel them. I think the most important thing is for supervision
तुमचो PWD मिनिस्टर आयलो. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. वॉट नॉर्मली यू नीड इज कम्युनिकेशन आसूंक जाय, आनी ते कम्युनिकेशन आसप इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज तालक इज द चेअरमन हू अंडरस्टँड्स दी डिटेल्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन. ताका लागून ते काम बरें जातलें इज वन मोर थिंग. तिसरें ताजे कॉन्ट्रॅक्टर देशपांडे आनी मागीर ताजी जी टीम आसा आनी PWDची टीम आसा ती सगळीं मनशां बरी आनी दे आर फोकस्ड. ताका लागून म्हाका दिसता जी डेडलायन आसा न्हय ताजे आत काम जातलें आनी तें बरें जातलें अशें दिसता. कारण तातूंत ताणें कितें केलें, आतां रिनोवेशन करपाचें म्हळ्यार सगळेंच काडलें अशें करूंक ना. तातूंतली जी बरी वस्तू आसा ती तशीच दवरून मागीर तें काम केलां. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका लागून तें काम प्रॉपर जातलें आनी मागीर तुमकां ऑक्टोबर एंड पर्यंत ओपन जातलें. आनी अशेंच जावंक जाय गोंयांत जंय एवरीवेर इफ देर इज एनी प्रॉब्लेम इट शूड बी टॅकल्ड लायक दीस. ताका फोकस्ड तुमचें काम आसूंक जाय, नाजाल्यार कांयच जावंक शकना हांगा. मागीर ते तुमी करा सगळी कडेन. हय बिकॉज वी हॅव अटेंडेड 2 मिटींग. आमकां दिसलें न्हय फर्स्ट मिटींग सुपरविजनची आनी सेकंड मिटींग कितलें काम जालें. स्टेजचें फ्लोरिंगचें काम जालें, मागीर तांणी कितें तें सीट चेंज करपाचें काम स्टार्ट केलें. सगळें तांणी काम तांचें प्रॉपर फॉल सिलिंगाचें काम तांणी सुरू केलें. ताका लागून म्हाका दिसता तें काम जातलें. They are on schedule. Absolutely on schedule. I am happy that all the members, team headed by Sri Vijay Kekre, I interacted with him, asked them also. They are also very happy as far as work is concerned, quality of work is concerned, and time schedule is also concerned. So after discussing with them, after discussing with the contractors, after discussing with the PWD engineers, there is a consensus that the work shall be completed by 30th of October. So target which is fixed is 30th of October. We will try to have mock drills somewhere around 28th, 1 day or 2 days before, 1 day or 2 days before. Fire brigade people who have also called in today, they also will give their requirement if anything is there within next 2-3 days. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.